गावडोंगरी वाठारांतल्या एका घरांत घुशिल्ल्या बिबट्याक राना खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी ताब्यात घेवन बोंडला अभयारण्यात धाडलो। घराक लागून आशिल्ल्या बाथरूमात बिबटो घुसलो। ही गजाल घरांतल्या लोकांच्या लक्षांत येतकीर तांणी दार बंद करून राना खात्याच्या अधिकाऱ्यांक आपयले। लोकांच्या आदारान बिबट्याक पांजऱ्यांत बंद केलो। गावडोंगरी वाठारांतल्या एका घरांत आयिल्ल्या बिबट्याक बुधवारा सकाळीं राना खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी धरून बोंडला धाडलो। घराक लागून आशिल्ल्या न्हाणीघरांत हो बिबटो आशिल्लो। हांव वचपाक गेलें म्हणजे सदांचे कपडे जे घालपाचे आसा ते व्हरून वयर दवरले आनी अशें परतले दाराच्या कडे बरोबर म्हाका शेपडी दिसले बरोबर हांवें कितें आसा अशें म्हटलें आनी दार अशें उदकें करपाक गेलें एकदम पळयलें अशें केलें ताणें अशें केलें बरोबर हांव फाटल्यान आयलें आनी भटमामा उलो मारलो। दार अशें ओडून घेतलें आनी भटमामा उलो मारलो। भटमामी भितर आयलो आनी भटमामान ते आपुणूय बी दार व्हरलें, दोगांनी घट्ट धरून बांदलें आनी मागीर बाकीच्या फोन करून कोणा फॉरेस्टा एका फोन करून आपयले। गावडोंगरेच्यान प्रुडंटा खातीर बबेश बोरकार। वास्को मांगरार रस्त्या कुशीक कन्स्ट्रक्शनाच्या कोयराचो लोकांक त्रास जाता। लोकांक मुरगांव पालिकेन कोयराची पिपां दिल्यात, मात ताचो वापर जायना। रस्त्या कुशीक कोयर भरला, ताका लागून रस्तो अशीर जाला आनी गाडी चलयतल्यांक त्रास जाता। रस्त्या कडेन चलपाक मेळना, रस्त्या कडेन झिलांय वाडल्यान पालिकेन लक्ष घालचें म्हूण लोक मागतात। सीओ म्हणटा पावसाळ्या पयलीं कामां करतना खंय पालिका तो कोयर काडटली। आखी माती डस्टबीन बीन सगळे रस्त्यार येयलोले ते लोकांक डस्टबीन दिवन काय फायदो जावना असं दिसता। रोडूय धाकटो जाला, एसी झाडां वाडला। माझे हिसपान म्युनिसिपल कितें एक्शन घेवन लिंब करचे। कचरा यहीं पर फेंकते हैं और आने जाने वाले को सबको तकलीफ होता है रास्ते पे, क्योंकि गाड़ी भी लेके जाने, एक गाड़ी आएगा तो दूसरा गाड़ी को जाने को तकलीफ होता है। म्युनिसिपालिटी आता पळयता वयता आनी कचरोय डस्टबीन घेवन सुद्दां भायर उडयता। ताका रोड जर केलो जायत एक्शन घेवपाक जाय तेंचेर। पयलीं डस्टबीन आसली न्ही व्हडली, तेतून उडयताले लोक, गाडी येवन सकाळीं व्हरताले। आतां कोण व्हरना, हाडून हांगा उडयता। म्युनिसिपालिटी एक्शन घेवपाक जाय न्ही तेंचेर। कोणी बाबा माती उडयता तांकां ती करून व्हरपाक लावंक जाय। प्री मॉन्सून काम सुरू करतले आनी आमी ती ज्या जाग्यांनी अशी डेब्रीस आसात किंवा कचरो आसा तो सगळो आमी काडटले। आनी आमचे ते शिवाय आमचे ब्लॅक स्पॉट्स म्हणून आमी आयडेंटिफाय केल्ले आसा खुबशे कडेन, ज्या जाग्यार लोक कचरोच उडयतात आनी त्या जाग्यार आमी थोडे ग्रीनरी करपाक सोदतात आनी त्या दृश्टीन आमचें काम चालू आसा। गोंय सरकारान फोंड्या उपजिल्लो हॉस्पिटलाचेर कोट्यांनी खर्च केलो, मात हॉस्पिटलांत उपचार घेवपाक साधन सुविधाच ना। कोणी गंभीर दुयेंत असल्यार ताका भामोळे धरचो पडटा। हॉस्पिटलाचो मॉर्ग सारको ना, एम्ब्युलन्सीक खंय ड्रायव्हरूच ना। जे कितें उपचाराची साधनां आसात तांचो दोतोरांचो उणाव आशिल्ल्यान उपेग जायना। सरकारान दखल घेवन फोंड्याचें उपजिल्लो हॉस्पिटल जाग्यार घालचें म्हणून जनरेशन नेक्स्ट मागता। आमी गोंय सरकाराक फाल्यां बरयतले, डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसाक बरोवन आमी कळयतले की बाबा फोंड्यान जेन्ना येदे व्हडले हॉस्पिटल तुमी बांदला 5 स्टार हॉटेल सारके, हांगा फेसिलिटी दियात। फाल्यां जर फोंडेचो जर एका जाणटेल्याक जर अटॅक जर आयलो जाल्यार हांगा फेसिलिटी ना जाल्यार खंय वचपाचें? वील हॅव टू ट्रॅवल ऑल द वे 30 किलोमिटर्स टू बांबोलीम। मागीर हाजो अर्थ कितें हॉस्पिटल बांदून? फक्त रॅबीज जाले किंवा TB जाले किंवा इन्फेक्शन डिजीज जाल्यार हांगा ट्रिटमेंट करप, जाल्यार हे व्हडल्या हॉस्पिटलाची गरज नासले। We could have built it in a small 300 square meter area to treat infectious disease. So आम्ही गोंय सरकारा कडेन मागता की हातून लक्ष घालचे, नाजाल्यार ह्या आरोग्य जे हॉस्पिटल आरोग्याच्या भलायकी खातीर आशिल्ल्या हॉस्पिटलाचे आरोग्य बिगडपाक वेळ लागचो ना। इफ द बिल्डिंग इज नॉट यूज्ड इट गेट्स करोडेड। इतल्याने खबरांची तर हांगाच सोंपता। पळयत रावात प्रुडंट। नमस्कार। तुम्ही पळयतात प्रुडंट। यू आर वॉचिंग प्रुडंट।